दिव्यवाणी 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 भोवमुखाच्यानो आमी नव्या वर्साच्या उमरारा समाज देवाक अर्गां दिवया 2021 वर्सा खातीर 2021 गेल्या वर्स 2021 आमकां देवान दिलें वर्तें वर्स जावन आसा देखून ताका अर्गां दिवया सर ताच्या आशिर्वादां खातीर ताका अर्गां दिवया ताच्या कृपे देण्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया आनी आमी मागिल्लें आमच्या गरजांनी ता आमी मागिल्लें ताणें आमकां फावो केलां देखून ताचो उपकार आठवया ताची काकुळट नियाळुया ताणें दाखयली वर्ती काकुळटे खातीर आमी ताका अर्गां दिवया ताची बुजावण पासत आनी ताणें दाखयल्या मोगा पासती आनी ताच्या हेल्पींग हँड म्हणटा हेल्पींग हँड कुमकेचो हात ताणें उणें करून देवान देखून आमी ताका अर्गां दिवया आनी हेरांक आमी थँक्यू म्हणया तांणी आमकां कुमके हात दिला तांणी थोड्यांनी आमकां आदार दिला थोड्यांनी आमकां उत्तेजन दिलां आमकां कोणें पळय बरें केलां तांकां सगळ्यांक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन आमकां कोणें गुमाण दिला आनी आमकां कोणें गामाण दिला तांकां थोडे फुडें आमकां थोडी गुमाण दिनात आनी आमकां गामाण दिनात देखून गुमाण दिल्ल्यांक गामाण दिल्ल्यांक आनी आमकां गामाण दिवचें कोणेक आमचेर मोग आशिल्ल्यांनी आमी बरें जायचें म्हूण चिंतल्यांनी आनी आमचो उपकार बावतले मात आमचो गुमान करचो आनी आमकां गामाण दिवचें देखून तांकांय आमी आज देवा मुखार तांकां अर्गां दिवया देवाचें आशिर्वाद तांचेर मागया 2021 वर्स मस्त चॅलेंजींग वर्स जालें 2021 भारी चॅलेंजींग वर्स जालें कोरोना जालें आतां कोरोना जाले उपरांत आनी एक आयलां वय देखून एका फाटल्यान एक येत आसा देखून मोलां थोडे गेल्या वर्सा कली मोलां चडल्यांत भुरग्यांक इस्काल नासतना भुरगीं घरा बसून आनी भुरग्यांक इंट्रस्ट उणें जावन थोडीं भुरगीं डिप्रेशनाक गेलीं आसात देखून थोड्यांची कामां गेलीं गेल्या वर्सा जायत्याची कामां वचून कश्टांच्या परिस्थितीक पडल्यांत थोड्यांक इल्लीशी पिडाशिडा आनी चड जाल्या तशें ओमिक्रॉन कोरोना जालें आतां ओमिक्रॉन आयला देखून हे कश्टांचे जावंक पावल्यात तरी देवान आमकां हात सोडूना म्हणलें आमकां बगता मस्त जाण आमी हांगा आयिल्ल्या कडेन विचारलें देवान आमकां हात सोडून घालूना म्हूण देवान हात सोडूना म्हूण देवान आमकां सांबाळलां चलोवन राखलां आनी बरें करून आमकां सांबाळून चलोवन व्हेलां मुखार व्हेलां देखून देवाक अर्गां वगळाप महिमा फावो देवाक अर्गां वगळाप महिमा फावो देखून अर्गां कित्याक देव तुवें चिंतल्या प्रास तुवें कितलें गॅस केलां पळय ताच्या प्रास तुवें विचारल्या प्रास ताणें चड दिता वय देखून नवें वर्स 2022 म्हळ्यार 2022 देव 365 दीस 365 365 दीस तुका दिला तुका आमकां दिता देखून आमकां तो दिता ते आमी कशें कणव्या कशें करया ते कशें कणव्या भियान कणया या धैर्यान कणया कॉन्फिडन्सान कणया म्हजीं सपनां जारी करूंक टू फुलफील करूंक आनी म्हजी ड्रीम फुलफील करूं म्हजीं सपनां जारी करूं टू फुलफील माय ड्रिम्स देखून 2022 इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड हें देवाचें एक आमकां आशिर्वाद जावन आसा देवाचें एक बेसांव जावन आसा हें नवें वर्स देवाचें देणें आमचें जिवीत देवाचें देणें हें नवें वर्स आमकां एक देणें कशें आमचें जिवीत देवाचें देणें गी तें म्हजेंच कांय न्ही जिवीत तें म्हाका देवान दिल्लें एक मांडावळ दिवन एक प्लॅन दिवन म्हाका ह्या संवसारांत धाडला म्हणटा देवाचे अवतार देखून हें जिवीत एक देखून हांवें हें नवें वर्स देवाचें देणें आनी देवान हें जिवीत देणें दिलां देवणें म्हूण हांवें घेवचें देखून मोगाचें न्हू 2022 वर्स एक खाली बूक तो कांय बरोनातली खाली स्लेट खाली बूक म्हूण आमी पळोवचें ताचेर तुवें आनी हांवें बरय जाय खालें बरोवंक जेजूक पासान जावनचें आमी बरयचें आनी ताणें कहली मांडावळ केल्या देवान ती बरयचें देखून आमी हर एकल्यानी वर्स संतोश भरीत काणोवचें ह्या वर्सा 2022 वर्स आमी संतोशान घेवचें आनी खाली स्लेट जावन दिल्लें तांचो सोबीत संगती देवा पासान जावच्यो म्हज्यो जिणी सोबोवच्यो हेरांची जिणी सोबोवच्यो आनी आमचे परिसर सोबोवच्यो आमचे कुटाम सोबोवच्यो तसल्यो संगती ताचेर बरोवन म्हजें जिवान फुलबूक जायचें आमी पोरू बूक नितळ करची सवय आमचे शेल्पान नितळ करतना पोरू म्हाका मस्त जाणांनी डेयरी आनी प्राण दिल्यो थोड्या कंपनीच्यांनी थोडे खंय काम करता तांचे एक डेयरी आसून दिवपाचो तुमकां म्हूण
आतां पळयता 2-3 कांय हांवें बरोवंक ना बरोवन म्हळ्यार आतां मस्तू डेट तेंप्र तसलें कांय ना म्हाका एक पुरो आली ती तशी सोडली तें ता खाली येता देखून म्हजें जिवीत खालीत गी आमी ह्या वर्सां हांवें फारीं सदुपयोग करा गी सदुपयोग करना बरें करना बऱ्यो संगती म्हज्या जिणेन खाली स्लेटीर हांवें बरयल्यात गी देखून ती नातल्यार खालीच उरता नातल्यार ते बूक हें वरस खालीच उरता थोड्यांनी ह्या वर्सा थोड्यांनी तांणी दिल्लें ह्या वर्सा तांणी जायतें बरें ताचेर बरयलां मिनत काडना ती हर एक घडी तांचे जिणेचें वापरना थोडी मस्तू अणकूल जाल्यांत हर एक घडयेची तांणी जतन घाणिल्ल्या थोड्यांचें जिवीत कांय बरें नासता तो खाली बूक आसा बरी खालीच आसा एक सांगणी आसा जर तर तुवें हर एका घडयेची जतन काडूं नाय तर तुजी सगळें वर्स व्यर्थ ती सांगणी म्हणटा काय म्हळ्यार तुवें हर एका घडयेची जतन घाली हर एक घडी टीक टीक घडी हर एक घडीत वय एवरी मोमेंट ऑफ युअर लायफ म्हणटा आमी हर एक घडी ती तुवें ताची जतन घाणिल्ली जाल्यार पाड करूंक सोडूनाय जाल्यार तेदला तुवें तुज्या सगळ्या वर्साची जतन घाणिल्ल्या बरी देखून हर एक घडी मुख्य हांगा वरास त्याच्या हर एक घडी त्या वर्साची हर एक घडी मुख्य जेजू सांगता फाल्यांच्या विशीं कांय चड तूं चिंतूंक वचनाका फाल्यांक जायत्यो संगती आसात देखून चिंता फाल्यांचें आयचें आज पळयान मुखार वच म्हूण जायत्यांनी समस्या जातात जायते फाल्यांचे समस्या फाल्यां आसात म्हणटा माथेवाच्या वंजालांत 6 अध्याय 30 आनी 6 श्लोक तर फाल्यांच्या विशीं आमी प्लॅन करचें करिनाका गे ना करिजे खंडीत जावन फाल्यांचें प्लॅन करिजे जेजू सांगता म्हळ्यार फाल्यांच्या विशीं भियोवन आयचो दीस पाड करनाका नॉट टू बी फ्रायटंड देखून कितें जाता कोण ना म्हणून बोलूंचें ताच्या बदलाक कितें जाता कोण ना म्हूण भियोवचें कामचें आनी तकली उण करच्या बदलाक ताच्या बदलाक देवाचेर विश्वास दवर म्हूण जेजूच्या उतरांचो अर्थ फॉलो इज लिडिंग्स जेजू तुका खंय व्हरता तें चलोवन वचूं तशें तूं चलय तुजें जिवीत तशें तूं चल फुडें सर तुजो वेळ जानवायन करशी म्हूण जेजू सांगता वेळाचो विबाड करिनाका आमी आतां मोबायलार बसता मॅसेज्यो पळोवन वेळ गेलो कळोवंक कळना हे धारावाही पळोवन बसल्यार एका उपरांत एक पळयता वेळ गेलो कळोवन तो कोसाना गेल्लो आमकां खबरच जायना देखून खोबरो उलोवचें हेरांच्यो खोबरो उलोवच्या बदलाक बरें उलोवन हेरांच्या विशयान बरें उलोवन एक हेरांक उत्तेजन दिल्यार कितलें बरें जायत देखून आमी वेळाचो बरो उपयोग करचे आमी उपयोग करना आमी कसो करचो बरो उपयोग कसो करचो गे म्हूण आतां सगळीं विचारतात बरो उपयोग म्हळ्यार खालें म्हणून भुरगीं इस्कालांत आसतना विचारतालीं बरो उपयोग म्हळ्यार खालें गे म्हूण बरो उपयोग म्हळ्यार मोगाचो न्हू बरो उपयोग म्हणून सांगल्यार सदुपयोग म्हळ्यार वेळाचो बरो उपयोग करचो तो कसो करचो म्हळ्यार हर एका नियमांक तुज्या दिसाचे एक संगती आसात देखून तुवें खाली आद्या त्या प्रायोरिटी दिजे हर एक विशयांक तुवें प्रायोरिटी आद्यता दिजें कसलें पयलेचें खंयचें हांवें पयलें करचें कितें म्हाका मुख्य कितें म्हाका अती गरजेचें तें तुर्ताचें कसलेंच ना अती गरजेचें पयलें करचें खंयचें म्हळ्यार म्हाका 1 हप्त्या उपकारना 2 हप्त्या उपकारना तें म्हज्या 6 म्हयन्यांक उपकारना तले संगती आतां कितें करच्यो ते उपकारान तुल्यो फाटीं घालचे उपकारच्यो अती गरजेच्यो त्यो आतां करच्यो देखून 2021 पळयतना तुका कितली तृप्ती आसा कितलें सॅटिस्फॅक्शन तुका आसा वेळाचो हांवें सदुपयोग केला वेळ हांवें पाड करूं ना म्हूण तुका कितलें भोगता हाव सॅटिस्फायड आर यू तुवें कसो तुजो वेळ करशिल्लोय तुजो वेळ कसो करशिल्लोय खंयच्याक तुवें आद्यता प्रायोरिटी दिली खंयच्याक आद्यता खंयचें पयलें करूंक तुवें दिलें म्हणून चिंतून पळय देखून इन युअर प्रायोरिटी खंयचें मुख्य आसलें म्हणून देखून तुज्या काळजांत पयलो जागो दी तुज्या प्रायोरिटींत तुज्या काळजांत पयलो जागो दी खंयचें अति मुख्य ताका तुज्या काळजांत पयलो जागो दी देवाक ताच्या अत्मीक संगतींक पयलो जागो दी आनी तुका गरजेच्यो कसल्यो संगती ताका पयलो जागो दी नंतर तुजी आशा आनी अभिप्राय मागीर दवर पयलें देवाची आशा ती काळजांत दवर देवाची मांडावळ काळजांत पयलें स्थान दी नंतर तुजी आशा केली पळय ताका स्थान दी मागीर येलांची अभिलाशा केली तांकांय स्थान मान दी तरलाचें जिवीत ह्या नव्या वर्सान आनंदान जाता तें मिनींगफूल अर्थाभरीत जाता मोगाच्यान आमी सांगलें सोम्याक कितें आद्यता दिवची गे म्हूण ताणें आमकां रचलां देवान आमकां रचलां ताणें म्हाका म्हजी मांडावळ घाल्या जिणेक म्हाका दिल्लीं तालेंतां ताणें हेरांक दिवनात हेरांक दिल्लीं तालेंतां म्हाका दिवना जावं पुरो म्हाका दिल्लीं विशिश्ट थोडी अश्यो गूण आसात म्हजे बरी आनी एकलो नांत ना एकूच लेखाचे ताळे आसचे नात आनी एकलोचो ताळो काडूंक आमी प्रयत्न करता पूण आमकां तितलें परफेक्ट जायना तितलें आमी कश्टाचें पडटा
चुडाळ्यान ना देखून आमकां ताणें प्रत्येक जण विशिश्टतावन रचलां, आमकां ताणें पोसलां, आमकां ताणें निवारलां, अपायांतावन अवघडांतावन ताणें निवारलां, आमकां ताणें आतां धरून चलयलां, आमकां ताणें सोडयलां, पथकांतलें सोडयलां आनी सर्गराजाक आमकां बाध्यास्त केलां, सर्गराज आमकां फावो केलां. देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा 3 अध्याय 20 श्लोक सांत पावल सांगता, तुवें चिंतिल्ल्या प्रास देवान दिलां, तुवें गॅस केलांय, उहे पुहे केल्ल्याच्याकी चड ताणें दिलां आनी तुवें मागिल्ल्याच्याकी वर्त्यान ताणें दिलां म्हणून. थोड्यांनी काम मात्र मागलें भायर वचून कालिकलो फोन करता, ह्या कश्टांच्या कालार ताका 7,000 रुपये सांबाळ दिराम्स 7,000 दिराम्स सांबाळ मेळ्ळो खंय. फोन करून सांगता 7,000 मेळ्ळो सांबाळ दितात म्हाका म्हणून. काम ही विशेष कश्ट ना, एक 10 वरांचें काम आसा, म्हाका तें विशेष म्हणून बगना करूंक जाता, 7,000 दिता सडयता म्हणून सांगलां म्हणून म्हजें काम पळोवन. पळया हांव विचारल्या प्रास तूं आमचेर सांगून गेलो 4,000 मेळ्ळ्यार पुरो, 3 या 4,000 मेळ्ळ्या म्हणून डब्बल केलां देवान. 3 नाल्यार 100 करून कुडशिलां 7,000 मेळटात. देव तो देव, विचारल्या प्रास चड म्हणून मागिल्ल्या प्रास चड तो दिता. देखून देव टायम फॉर प्रेयर, देव देखून टायम फॉर प्रेयर आनी ध्यानाक अती मुख्य. देखून देवान तुजे थंय मात कार्य करूंक, तुजे थंय देवान मात कार्य करूंक तुका ताणें वापारिचें जाल्यार ताणें देवाक तुवें वापरूंक सोड, म्हाका यूज कर म्हूण सांग. कोयती पळय यूज करूंक सोडटा आमी काणून तोशें कत्रेत आनी रांदे कत्रेत मांस कत्रेत सुरी काणून, सुरी सोडटा आमकां काणूंक यूज करूंक. तशें आमी देवाच्या हातांत एक हातेर जायचें, एक हातेर इन्स्ट्रुमेंट जायचें, ताका वापरूंक तो वापरून दी. म्हाका खंय व्हरचें, कितें करचें, म्हाका यूज कर, कितें बरें करचें तें करूंक देवाक म्हाका यूज करूंक वापरूंक आमी सोडिचें. त्या दाडा ताचो मोग म्हजें जिवान रुपांतर करता, ताचो मोग म्हाका आपयता देवान, ताचो मोग म्हाका आपयता धैर्यान चलोवंक. डू अँड डॅर ह्या नव्या वर्सा डू अँड डॅर करूंक देवाचो मोग म्हाका वत्तायन आपयल्या बरी म्हाका भगता. डू अँड डॅर, डॅर म्हळ्यार धैर्य दाखय आनी कर, धैर्यान कर, करच्यो जाल्यो सांगत्यो धैर्यान करूंक आनी डॅर करूंक. वसाचें करीचें आनी आमी थोडी मुखार मेटां हाडून येता, मुखार मेटां हाडचें, मुखार वसाचें. देव म्हाका आपयता म्हणून बगताना हांवें मुखार वसाचें, मागण्यांत आनी फरक करना, मुखार वसाचें करचें, बसल्या कडेन बसोवं नजो. देव आपयता मुखार वसाचें. देवान तुका रस्ताना देणी दिल्यांत, म्हाका रचतना देव देणी दिल्यांत, तुका रचतना देवान विशेष देणी दिल्यांत. ती देणी दिनासतना कोणाची ताणें रचूंक ना. थोड्या थोडीं जाणां आनी तांणी दिल्ली देणी वापरून आज वर्ती जाल्यांत. वय आमचो सिप्रिया बुणा आसा क्वायर मास्टर, तो बँकांत जाल्यार ताका इल्लेशें ताका म्युजीक करतालें, हार्मोनियम कीबोर्ड करतालो. तो रिटायर जावन लागीं येताना ताणें पुराव ताच्यो संगत्यांक बरो आटापचें उणें करून आयलो आनी त्या म्युजिकाक तो सगळो दीस तेच्या बेजाराक बसून 1-2-3 म्हयने खेळटाना ताका मस्त समजून आदीं शिकल्यो पुरो उडासाक आयल्यो. आतां दवले, आतां तो बिजी म्हळ्यार बिजी. आतां बँकांत आसतना ताणें घर बांदूना. आतां ताका ह्या म्युजीक शिकोवन सगळीं ताका आपयतात, मरणाच्या मिसाक, काजाराच्या मिसाक आनी हेर मिसांक आपयताना ताणें दिल्ली काणीक सांगाता घालून आनी ताचे कडेन हाल घालून ताणें आपुरबाचें घर बांदलें आनी रिटायर्ड जाल्ल्या मागीर 2 भुरग्यांच्या काजारांक हाडलीं ताणें. देखून थोडे फावटी आमी जेजूक आमी वापर आमची देणी आमकां दिल्ली, तुका दिल्ली देणी म्हाका दिवनात, म्हाका दिल्ली देणी तुका दिनात. ह्या देण्यां खातीर देवा अर्गान दिवन थोडीं जाणां ताणें दिल्ली देणी वापरून आज वर्ती जाल्यांत आनी थोडीं तांकां दिल्ली देणी ती वापारी नासतना आसल्या कडेन आसात आनी रडोवन आसात. देखून तुवें तुका दिल्ली देणी वापरून तूं मुखार गेलाय गे, वर्तो जालाय गे. पळय थोडीं कितलीं भायर गांवकांनी वचून तांची देणी पुरा सांगाता घालून ती त्या देण्या मुखांत ती आजू महान जाल्यांत, वर्ती जाल्यांत. देखून तुका कश्टान पडोवं नाका, तुका पडोवंक नाका, उठोवंक नाका, वद्दाडूंक नाका जाल्यार तें जिखचें नाका म्हणलें अर्थ. तुका वयर येवंक नाका, यशस्वी जावंक नाका म्हणून अर्थ. देखून पडोवंक तयार आसाचें. शिकतना मस्तुपटी पडटा हांव. एक आमचो लायट पडलो, बाल्ब पळयता हांव. देखून तो लायट केल्ल्या 1999 पटी तो पळो ताणें केल्लें पुरा फेलियर. मागीर 1000 पटी करतना तसो लायट तो पेटलो, बाल्ब पेटलो. आतां सगळ्या संवसारांत ताणें सोदून काडलो तो बाल्ब यूज करतात. देखून एक चिंता आपणा, एक आयडिया ना तर, तुका एक सोपान ना तर, एक पयलें ड्रीम जायचें, एक सोपान जायचें. ह्या 2022 एक तुका सोपान जायचें, एक तुका चिंताप जायचें, एक आयडिया जायचें. हें तुका उंचायक पावयता, हें तुका सक्सेसफूल करता. देखून तुवें चिंतें नाका, भियें नाका, म्हजे लागीं दुडू ना, म्हाका मोगाचें मनशांक कोणी ना हेल्प करूंक म्हणून.
पळया आमचो बंटोळचो रोशान पळया सोंत ताणें कश्ट काडन कोण ताका भायर व्हरूं ना ताणें कितें व्हड एक एजंटा सोदून काडन ताणें कश्ट काडन काम करून वट्ट करून पयशे ताका दिवन एक ल्हान कामाक तो भायर गेलो आनी थंय वचून तें दिल्लें काम ताणें बऱ्या तरान मस्त मिनेत काडून ताणें काम करूं सुरू केलें दर्यान ताका पळयलें ह्या नमणेर काम करतना ताचेर व्हडली ताका जबाबदारी व्हडली दिली आनी एक नवी फॅक्टरी स्टार्ट केली हांगाचें काम थंय करूंक 1-2 वर्सां उपरांत थंय केलें थंय तो काम करूंक लागलो आनी ताका थोडे जण दिले ती कंपनी वयर आयली बरें प्रोडक्ट्स जाले बरें ताचो बिझनस जावंक सुरू जालो जण जाय म्हणटालो तुका कोणाची वळख आल्या हाड म्हणून गांवांत हांव न्हू जात कात नासतना दुबळ्या लोकांक घरा भोंवतणी थंय मस्त दुर्बळ परिस्थितींत रावलो कुलीचें काम करतालो आनी हेरां कडेन वचून थंय वचून आनी तो त्या हेरांक काडून तो येतालो खंय आनी वचून तो हेरांक हांगा येलें आनी ताणें रोशनानी एक घर बांदलें तांणी आपयल्ल्या क्रिस्तांवच्या मातनी थोड्या हिंदुवांच्या गितांनी येलां आनी तांणी पुरा घरां बांदल्यांत आनी ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಲೆತ್ತೋದು ತುಲೆ ಏನ ಇಲ್ಲ ಅಂಡು म्हण सांगताना दोळ्यान दुकां भरतात हें क्रिसमस हांव बरो जालो तोय बरो जावन दी हांव बरो जालो ताका एक वाट दाखयता म्हूण ह्या नव्या वर्सा असलें हें क्रिस्तांवचें लक्षण हें क्रिसमसाचें लक्षण हाका जेजू आयिल्लो आमकां बरें करूंक हांव मात्रिणी हांवूय बरो जायचें हेरांक इल्लो आदार जायचें बरो जावंक इल्लो म्हणजे कितले तांकां तितले आदार जायचे देखून आमी कोण आसल्यार रोशनाचें ताची जिणी सांगची थोड्यांक ताणें कितलें स्ट्रगल केलें करून तो वयर आयलो कितलें स्ट्रगल कितलो वद्दाडलो तो ताचें एक बरें अद्भुताचें घर बांदलां ताणें मजबूत घर तें घर पळयतना ताणें कितलो घाम पडला ताचो कितली मेहनत पडल्या कितले कश्ट कितले वद्दाड ताचे आसात तें पुरो त्या घरांत म्हाका दिसता गेल्यार ताणें म्हजे कडेन बसून सगळी काणी सांगल्या तो दुर्बळो भारी आसलो जाल्यार आतां भारी अनुकूल जाला देखून ताणें 10-12 जाणांक भायर व्हेलां गल्फाक केलां देखून तांणी सगळ्यांनी घरां बांदल्यांत आज भायर येयल्यांनी हें क्रिसमस जियोनचें म्हळ्यार अशें वो क्रिसमसाचो संभ्रम तूं प्रेतन करतना तुजें गिफ्ट उक्तें जाता तूं केदाळे देवान दिल्लें तालेंतां प्रेतन करताय प्रेतन करतना तुजें गिफ्ट उक्तीन जाता एक गिफ्ट उक्तें जाता गिफ्ट बांदून दवरलें उक्तें जाता देखून जेजू म्हणटा हांव जीव दिवंक आयलां जोआंच्या वंजेलांत 10 श्लोक सांगता हांव जीव दिवंक आयलां तांकां जीव मेळोवंक आनी दराळ मापान यथेश्ट मापान तो जीव मेळोवंक म्हूण हांव आयलां म्हूण हांव फुडें वेतां आवय बापायन सांगिल्लें टिचरांनी सांगलें सेऱ्यादारांनी सांगिल्लें म्हज्या विशयान सांगलें थोडी चिन्नां मतीन दवरून हांव मुखार येतां हांव व्हड जातां ग्रेट जातां म्हणून आमी एक स्टँड काणयचें डोंट स्टँड स्टील म्हणटात इंग्लीश भाशेन रावल्ल्या कडेन वगत आलानासतना रावनाका म्हूण मूव फॉरवर्ड मुखार वचचें टेक एक्शन त्यो खाले म्हणी सुरू करचें खाले म्हणी करूंक सुरू करचें वय प्रायवंतांनी बूक वाचूंक म्हणी सुरू करचें बूक वाचूंक म्हणी सुरू करचें देखून तूं बळादीक फळादीक जाताय म्हणून जाताय देखून आसल्या कडेन तासून वचो आमी एक व्हडली मांयक विचारलें व्हडली मांयक काय वगेत तासाय गे म्हणून ना फादर वगेत ना हांव मागणें म्हणटा तेर्स म्हणटा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा म्हूण सांगलां खंय पात्राबान सूण म्हणालें देखून हांव तेर्स म्हणटा हांव वगेत बसना फादर मागणें म्हणटा म्हूण कोण तातांक म्हणून मागणें म्हणटाली देखून आमी वगेत बसून वचो डोंट स्टँड स्टील टेक एक्शन देखून खऱ्याळ जायचें आमी जिवाळ जायचें आवय दे फायंड ए रिजन नॉट टू डू एनी एक्शन थोडी म्हळ्यार तांकां एक कारण आसा कित्याक कांय करना ना तें केल्यार चलवणी मेळटा एक एक्सक्यूज आसात तशें जाता अशें जाता म्हणून देखून कारणां सोदूंक गेल्यार 100 खंयचें कारण दिवंक नजो वय थिंग्स आर गोईंग टू बी इनकन्विनियंट आनी हार्ड थोडे फावटी पळयचें आमकां थोडे फावटी तितले सलिसायन जायना कश्ट आसात कश्ट म्हळ्यार हार्ड आसात डोंट गीव एक्सक्यूजस वय ते नीब दिनाका तूं निबा दिनाका आय एम गोईंग टू लूज मनी आय एम गोईंग टू लूज वर्क आय एम गोईंग टू लूज माय प्रमोशन आय एम गोईंग टू लूज माय पावर म्हणून तूं कांय निबानाकात एक्सक्यूज दिनाका लर्न टू बी इन कंट्रोल कशें कंट्रोल करचें कितें करचें कालें करचें म्हूण सेल्फ कंट्रोल करणें मागीर आनी कालें मुख्य नव्या वर्सा म्हूण सांगल्यार सेटींग गोल्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तुज्या जिणेक गोल आसा जेजून ताच्या दिसपट्ट्या जिणेक गोल आसलें गोल सेटींग केलें जेजून आयल्या क्षणांत ताणें गोल सेटींग म्हाका म्हज्या आवय कडेन म्हणलो म्हज्या बापाचें काम करूंक आसा माये देखून म्हज्या बापाचें काम करनाका गे म्हूण
आवय कडेन सांगलें ताणें बापाचें काम आसा आल्या ताचो गोल पळय तसो गोल बसून टायम वेस्ट करचो न्ही बापाचो गोल करचो बापाचें काम करचें मिसांग काम करचें म्हणून देखून तो देवळांत आसुल्लो देखून देवाच्या सवळ्यान तो आसुल्लो देवाचें काम करनासुल्लो देखून ताच्या मिसावाचें दुसरें हंत आज अशें जालें मुखले हंत काडले म्हूण ताणें पयल्यांत कळयतालो गोल सेटींग करचें म्हणून गरजेचें म्हूण जेजू दाखयता वय ते कित्याक आमी गोल सेट करचे जर तर तुज्या जिणेक गोल नासल्यार हेरान तुका तांकां जाय जाल्यार बरी चलयतात देखून तुका कितें मुख्य गरजेचें निर्धार करिनासल्यार हें म्हज्या जिणेक मुख्य देखून आतां हांवें कंथारां बरोवचें सर्मांवाचे पॉयंट सगळो दीस बसोवन कोणी ना जाल्यार बायबल काडून पॉयंट्स बरोवचें हें म्हज्या जिणेचो गोल बूक वाचचें आनी कावन्सिलिंगाच्या विशयांत जो मस्तू मायत दाखतर कितें सांगतात अमेरिकाच्या वचून कितलें मेळटा म्हूण म्हाका हांवें इंटरनेटांत हांव तें सर्च करून सायकॉलॉजीच्या विशयांत मस्तू क्लिनिकल सायकॉलॉजी विशयांत हांवें शिकचें हे घडी म्हाका गोल आसा लोकांक बरें करचें म्हणलें देखून म्हाका एक मिनूट पुरसत पडली ना देखून खंयचो इल्लो टायम आला हांव कितेंय म्हणी वाचून आसता मागीर इल्लोसो टायम म्हळ्यार कंथारां बरयता हांवें 4 कंथारां बरयलीं क्रिस्मसाच्या वेळार आनी बरी गूंड चिंतपाची ताका आमकां जेजूच्या विशयान म्हाका बूक वाचून ताची जिणी नियाळ कर मागण्याचें जिवीत नियाळ केल्ल्या वरवीं गूंड चिंतपाची कंथारां देखून थोडे फादरां म्हणटा प्रत्येक दोन फादर सिप्रियान तुवें बरयनासल्यार ह्या कंथारां गूंड चिंतपाची कंथारां गूंड विशय घालून बरोवन जेजूच्या जिणे विशयांत बरोवचें कशें बरी गोरवां गोठो नेकेत्रां क्रिस्मस ट्री म्हळ्यार तें गूंड जायना जेजू कितें आयला ताचें मिसांव कितें ताचो म्हत्व कितें म्हणून गूंड विशय तूं घालूंक नवीं कंथारां बरय म्हणून देखून हांवें 4 कंथारां बरयल्यांत 3 कोंकणींत आनी मस्तू लायकर हाणयल्यान सिंगरांनी म्हळ्यार भार्या पुरबायची म्हणून काल आमच्या हांगा सिंग करतली तांणी आयकून हे कंथार म्हणटाना काळीज बरोवन येता म्हणून म्हणाली तशें आनी एक तुळयेंत बरयलां रेकॉर्डिंग जालां तुमी आयकत आयल्यात कित्याक जेजू संवसार आयलो म्हूण तुळू भाशेंत हांवें बरयलां म्हजी मस्त आशा आली तुळून बरयचें म्हणून देखून एक कंथार तुळून ती घडलां तुमी आयकून तुमी कमेंट्स दिवचे म्हाका मुखार वचूंक म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता देखून तुज्या जिणेक गोल जायचे देखून 10व्या क्लासच्या भुरगीं ती हाय मार्कटचीं भुरगीं तांकां येयतांत 10वेंत कितलें मार्क काडटा म्हूण तांणी म्हाका बरोवन दिवंक 8वेंत आनी तशें शिकोवंक ताका 8व्या क्लासींत हांव शिक्षण कशें घे म्हूण शिकयतां पॅडगॉजी म्हणटा आमी पॅडगॉजी म्हळ्यार कशें शिक्षण घे म्हणून हांव तांकां शिकयतां ती 10वेक येताना पुरा तांकां कळटा कशें शिकायचें घे म्हणून विशय पुरा कळटात बरीं करून भुरगीं शिकतात बरें मार्क काडटात 100 काडटात थोडीं तशें देखून तांकां गोल नासल्यार हेरां भुरगीं आपयताना ताचे वट्ट गेलो हाचे वट्ट गेलो म्हळ्यार पळया बत्तूक पळया बत्तूची जिणी पळया बत्तू हांगा येता वय तो तुक तांगेर आपयता ताणें गेलो ताची कोणाचें इन्विटेशन दिवंक थंय गेलो ताका म्हणलें काम ना ताका म्हणलें कामाचो टायम ना तांच्या भोवलो ताणें दिलें जेवण जेवलो ताचें म्हणलें काल्यांक काही येना करूं ना ताणें आलेले ताका हाका दिलो आनी म्हाज्या 2 फावटी भायर वचून आयलो कांय ना गोल ना कित्या भायर येता म्हणून गुर्तू ना भायर वचून आयलो गळोवन आयलो आतां कांय ना म्हूण सांगून रडटा आतां हांवें फॉर हुशार नासल्यान ताका गव्हर्मेंट हॉस्पिटल गेलो खंय आनी कालें वखदां मेळोना ताका म्हणून परतून पांय जोर जालो आनी कालें म्हणलो आनी कालें ताची काणी सांगून हांव हांगा तुज्या जिणेक एक गोल नासल्यार हेरान तुका तांकां जाय जाल्यार बरी तुका चलयतात तांकां जाय जाल्यार तुका यूज करतात यूज आनी थ्रो पेन जायलो यूज करता थ्रो करता तुका कितें मुख्य गरज निर्धार नासल्यार तुवें म्हाका कितें गरज म्हूण हांवें निर्धार करिनासल्यार तूं हेरांक सोडताय डिसायड करूंक ती जाय जाल्यार बरी तुका थंय हांगा व्हरतात आनी काडून उडयतात तूं तुजें जिवीत वेस्ट करताय देखून फिलिपिकारा बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 12वा श्लोक म्हणटा सांपावलो म्हणटा म्हजो गोल म्हाका क्लियर आहा सोम्यान म्हाका इनाम तयार केलां तें इनाम जोडच्या खातीर हांव वोद्दाडटां पडटां उडटां आनी एक्शन करतां एक घडी बरोवन तें हें सगळें करता जाल्यार तें एक देवान जें सोम्याचें इनाम जोडच्या खातीर म्हणटा तसो गोल क्लियर आसा म्हण सांगता देखून आमी आमचो गोल तरी करचें दुसरें कारण गोल कित्याक तयार करचें म्हळ्यार गोल आसल्यार आमचो भावार्थ बळ अदीक जाता तो आचाल जाता तो वाडटा आनी चडटा भावार्थ घट जाता आनी भावार्थ आमचें जिणी रुपांतर करता जिणी सोबयता बळा अदीक करता नातल्यार अस्कत जाता हांव दुकां म्हजीं पुसून काडटा रडा नासल्या बरी करता कित्याक म्हळ्यार रडोंक ना आसो उल्हास तोंडांत धाडटा देखून भावार्थ घट करता देखून म्हाका गोल आसा जे हांव कालें करता कितें करता म्हणलें गोल आसा जे तिसरें कालें म्हळ्यार गोल म्हळ्यार कालें म्हळ्यार फोकस ऑन एनर्जी
गोल कित्याक जाय म्हळ्यार गोल तुजी एनर्जी तुजी सकत कितली आहा पळय ती एकत कडेन दवरूंक तेणे शिंपाटनाशें करूंक तुवें गोल दिल्ल्या क्षणां ती तुजी सगळी सकत थंय फोकस जाता. पळयात मोगाच्या न्हू आतां कंथारां बरोवंक आसात, सरमांव तयार करूंक कावन्सिलींग करूंक इतलें करचें जाल्यार इतलें हांवें शिकयचें ताच्या बाबडे वावरूंक देखून म्हजी सकत आनी पुरो तांदूंत आसल्यान बरीं कंथारां आनी बरें देवाचें उतराचो नियाळ बरें कावन्सिलिंगान गूण जाता. आमी एकच एक बोर्ड घालूं ना, कितले जण हांगा येतात, कितले जण कितले शिकपी खंय खंय गूण जायनातली मानतानाच्या कुटुंबांतली दुर्बळ सक्कडी येतात हांगा. एकलो वचून दुसऱ्यांक धाडटा हुशार नाजाल्यार थंय वच बरो जाताय म्हणून. देखून आमी कितें म्हळ्यार दुसऱ्याक खंय म्हजी मत घालना. ह्याच विशयांक 3 विशय म्हाका देण दिल्यांत ह्या 3 मात म्हजी सकत घालता. उरलें थंय हांगा म्हणटाना हांव खंयच्याक घालूंक वचना. व्हडली व्हडली आशा दाखोवन येतात म्हाका, हांव ती आशा आनी स्विकार करना. म्हजी सकत ह्या 3 घाल्ल्या वरवीं आज इल्लेशें बरेंपण जालां मोगाच्यान. तुजी सकत तेणे फोल करूंक सोडिनाका. तुजी सकत फोकस कर, एकत कडेन घाल, एकत कडेन चॅनल कर. तुजी सकत फोकस केल्ल्या वेळार फोकस इज अ चावी. एकत कडेन तुजी एकत मोतीतात ಎಂತ करता म्हणून. आज हांगा एक व्हडलो संस्था आसता, तिच्या पुताच्या व्हडल्यान काजार जालें आनी 2000 लागी लोक आसलो म्हणून खबर 8 दिसां पयलें आनी 2000 लागी लोक आसलो मोगाच्यान. तांणी सुरू केलें कशें म्हळ्यार तांची बरीं आपांकर निघतालीं, ओलीं बरीं आपां, रोसाचीं आपां म्हणून लोक सोदून येतालो. कितलीं आपां केल्यार आनी रेट चड जाल्यार लोक तांच्या घरा वचून आपां घालून येतालो. आपांनी करून पयशे करून तेंचे जागे काडून ते जागे करून इतलीं वर्सां फाटल्या 40 वर्सां जावन विकून आनीक ते जागे विकून आतां बरें करून थंय मस्त वयर येयल्या. तेंच्या घरांनी पळयतना कळटा तांणी एकत कडेन गमान केलें, दुसऱ्या खाल्याक येना. देखून तुजी सकत आज इल्लें म्युजीक, आज परवा इल्लें आनी परवा इल्लें आनी एक काम, मागीर इल्लें वेपारांत हात मेतेर जावचे, मागीर इल्ली रिक्षा काडूची, मागीर एक अशें इंगड काडूंक गेले जाल्यार तुजी सकत खंय म्हणी घालताय. एकाचेरत गेल्ली जाल्यार थोडे रिक्षाचेर करून आनी एक रिक्षा काडून ताचेरत गमान आसा. तशें केल्यार भारी बरें जाता. तेणे फोल जावंक सोडून जो फोकस इज अ चावी म्हळ्यार एकत कडेन इफेक्टीव लायफ जायचें जाल्यार तुजें परिणामकारी लायफ जायचें जाल्यार तुका जिणेंत वयर जायचें जाल्यार तुजी सकत एकाचेर ध्यान कर, गमान कर गरजें. तसो परिणाम ताचो इम्पॅक्ट ते दळ उणें जायना. इंगड वस्तूचेर 4-5, 10-12 विशयांचेर घालूं जाल्यार तसो परिणाम तुका बरें उंचल्या तें रसूंक जायना. देखून आतां मिक्सीक तितलें करंट जो मस्तू संगती तुवें चालू केल्यो जाल्यार पंपूय जावंता आनी मिक्सी जावंता, ग्रायंडर जावंता जाल्यार मिक्सी बरी करून ती गुवाना, करंट उणें पावना ताका. देखून फोकस ए लायफ ऑन पावरफुली ए फोकस लायफ इज पावरफूल. देखून फोकस लायफ आसा पळय एकत कडेन घाल्यार तो लायफ पावरफूल जाता, तुजी जिणी पावरफूल जाता, बळादीक जाता. संवसार बदलूंक तुका जेन्ना साध्य जाता, तुज्या भोंवतणीचो संवसार बदलूंक तुका साध्य जाता. सक्कडी न्ही चड गरजेचें. तुका थोडे मात सकड थोडें गरजेचें. कोरिंथ घरा बरयल्या पयल्या पत्रांत 9 अध्याय 20 आनी 6 सांगता म्हाका गोल आसा. देखून एका बॉक्सार पळय वाऱ्यार मारून ताचे बॉल फाड करिना तो, खंय मारी जेगमीच्यान तो थंय मारता आनी जिखता तो. तशें हांवें शिकलां म्हणटा सांग पावलो बॉक्सारा बरी हांवें शिकलां. वाऱ्यार तेन्ना मुगाल म्हजी सकत फोल करिना, म्हजे मुख्य सक्तेचेर मात्र हांव जिखून आसा म्हणून. मोगाच्या न्हू हांव फोकस आमी करीचे शिक्षाचेर शिकोवंक, नवें शिकोवंक शिवाय ग्रेडी मेळोवंक न्ही. हांवें भुरग्यांक एक चूर बुधबाळ सांगची, तुमी आयकून ही बुधबाळ भुरग्यांक सांगचे. ह्या नव्या वर्सा भुरग्यांक शिक्षाक म्हत्व दिवचे शिवाय म्हाका ही ग्रेड म्हळ्यार जे ग्रेडी खातीर ती इल्लें न्ही. ग्रेड एग्जाम जाल्यार बरें काल जाल्यार गुत्त आसना, पूण शिकलीं भुरगीं तांकां बरें गुत्त आसता. देखून ताणें शिक्षाक वत्त दिया. सक्कडी वाचूंक इल्लेशें एग्जामा जाल्ले मात्र न्ही, सक्कडी वाचूंक जाणवाय जोडूंक, जाणवाये खातीर ग्रेडी खातीर न्ही, जाणवाये खातीर. देखून फोकस ऑन हाव मच युअर ओन नॉलेज यू हॅव. तुका तुज्या विशयांत कितली जाणवाय आसा, तुका कितलें आसा, तुज्या विशयांत तुका समजणी कितली आसा म्हूण त्या विशयांत तुवें जाणा जावचें मस्त बरें. तुका पेशन्स कितलें आसा, सोंसणीकाय कितली आसा, तुजें तें मोग कितलें आसा, शांती कितली आसा, तुका तें आनी तुका दया कितली आसा, बिरमत कितली आसा, कितलें बक्षिताय तूं तें म्हूण तुज्या विशयांत ती तुका जाणवाय आसा जें. आनी वेर यू नीड टू इम्प्रूव. तुका इम्प्रूव करूंक येना तुज्या लागीं सोंसणीकाय उणी आसा. कशी तुजी सोंसणीकाय सडयताय, कशें तूं बक्षाणें सडयताय, कशी तुजी दया दाखयताय, कशें तूं कायंड जाताय.
तेंपुरा म्हण दयाळ मोवाळ जाताय म्हणून मायपासी जाताय गी म्हूण तुवें समजायचें तुकाय टायम दिवचे तुवें आनी समजायचें देखून हाव टू लर्न म्हूण विचारता भुरग्यांक शिकचें कशें गे म्हूण पयलें ओपन मायंड जायचें ओपन मायंड म्हळ्यार वेगवेगळ्यो आयडिया काणयच्यो तुजी ती एक आयडिया काडून बसचें न्ही नाना तरेच्यो वेगवेगळ्यो आयडिया येरांतावन येवच्यो आयडिया तुवें काणयचे मागीर दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार शिकोवंक आतुराय बी क्युरियस म्हळ्यार शिकोवंक मस्त आतुराय तें शिकोवंक हें शिकोवंक थोडीं क्युरियस पळयच्यो भुरगीं कितलें विचारतात म्हूण हांगा आयल्यार बी क्युरियस म्हणून तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार पे एटेंशन गमान दी म्हूण गमान दिवचें म्हळ्यार तुवें फुल्ल एटेंशन एका विशयाक दिवन त्या विशयान समजून घडोवचें हें पयलें हांवें सांगचें भुरग्यांक दुसऱ्या भुरग्यांक खालें म्हळ्यार क्रिएट गूड बॅलंस बिटवीन एज्युकेशन एंड लायफ खाली शिकचें न्ही इल्लें एक्सरसायज इल्लें बरें खाण आनी इल्लेशें आवय बापाय कडेन उलोवचें शेजारा उलोवचें तें लायफ तेंय जायचें खाली बूक काडून घरा येवन वाचल्यार निस्काले गेल्यार पावना भुरग्यांक इल्लेशें घरचें काम तोठान काम इल्ली एक्सरसायज बरें खाण पिवण जेवण तें करीत येतानी ताका म्हणटा सक्सेसफूल म्हळ्यार भुरग्यांक हें सोपान आसाचें सोपणा फाटल्यान वेचें कोण सक्सेसफूल यशस्वी कोण म्हळ्यार एक सोपान ड्रिमा फाटल्यान येचें कळलें जायचें एक ड्रीम आसाचें तें एक सोपान आसाचें म्हाका अशें करचें आनी ताच्या फाटल्यान वचाचें देखून ताका तशें करचें जाल्यार मोगाचें न्हू तिसरो पॉयंट म्हजो भुरग्यांक हांवें सांगचो मेडिटेशन नियाळ करचें देवाचें उतार वाचिचें तांणी कंथार आयकुची एक देवाचें उतार सांगले सर्माव आयकुचो भुरग्यांक ताच्या मागीर भुरग्यांक एक वाजंत्र गिटार गी कीबोर्ड गी ड्रम्स गी घालूंक आसल्यार एक खेळ कितलो कराटे गी या खंयचें स्विमींग गी या खंय एथलेटिक्स घालें मागीर नॅटवर्किंगान शिकायचें नॅटवर्किंग म्हणटात आतां नॅटवर्किंग भुरग्यांक शिकोवंक तें प्लॅन करून ताका दिचें मागीर चवथ्यांक घालें म्हळ्यार भुरग्यांक बरी न्हीद गरजेची यशस्वी जायचें जाल्यार ह्या नव्या वर्सा भुरग्यांक 365 बरी न्हीद 7 वरांची न्हीद तांकां आसाचें आनी एक एलार्म जायचें केदाळ्या न्हिदाचें पळय गोत्ता सामका उठचें त्याच टायमार उठाचें एक मुखार पाटयेचें न्ही एलार्म जायचें देखून म्हाका कोणी एक गिफ्ट कलेंक दिजे गी फादर आमच्या भुरग्यांक म्हळ्यार हांव दुसऱ्यांक हाय म्हणना एक एलार्म दिया एक वॉच दिया सकाळीं 5 वरार गी 7 वरार गी तांकां उठोवंक देखून टीव्ही सोशल मिडिया चड नाका इल्लेशें कितल्यान जाय तितल्यान चड नाका देखून दुसऱ्यांक खालें मोगाचें न्हू दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार न्हिदोवंक रातीक खाळोवंक जायचें आनी थंड जायचें बरी न्हीद पडटा देखून प्रोकास्टिनेशन 5व्या भुरग्यांक सांगचें प्रोकास्टिनेशन म्हळ्यार फाटीं घालचें वय मागीर करया लेटर आय वील डू लेटर म्हणून देखून लेटर म्हणल्यार मागीर करूंक जायना आमकां देखून खर्च्यालें काम करया तेन्ना आमची जिणी नंदन जाता प्रेज द लॉर्ड हें नवें वर्स मरये माये सांगता करूंक तिच्या सांगता चलोवंक यात्रेक पयन करूंक आमकां मरी माय दिल्या देवाची माय दिल्या ती जय केल्ली जिणी यशस्वी केल्ली देवाच्या मोगांत वाडिल्ली हेरांच्या मोगांत वाडिल्ली आनी संवसार सोबयली आमच्या खातीर निरंतर विनंती करची मागची आवय आमकां दिल्या तिच्या मंथांत रावून ह्या यात्रेक आमच्या जिणेच्या पयलांत हें 2022 मरये माये सांगता यशस्वी करया आमेन. दिव्यवाणी